गेल्या 2 महिन्यांनी आम्ही सगळे जे भंडारी समाजाचे नेते असतात ते वेगळे वेगळे पक्षातले आशिल्ले आम्ही एक मेमोरंडम मनादीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक दिल्लो की गोंयचो ओबीसीचो आनी बाकी सगळे समाजाचो एक सेन्सस जावचो म्हणून जो सेन्ससची कार्यवाही जी आसा ती अजून सुरू जायना जशें आमचे सिनियर मंत्री जे आशिल्ले मांद्रेकर ताणें सांगलां की आमी सगळे अध्यक्षांक दिले आनी उरिल्ले अध्यक्ष पार्टीचे तांकां आमी दितले हेतूंतल्यान एकच गजाल आमकां सांगपाची आसा की हितून भंडारी समाज जो आसा जे 19 जाती आसा तितून 60% आसा आनी 60% आशिल्ले कारणान आमकां ज्यो कितें बेनिफीट मेळपाक जाय त्यो सद्या मेळना आमकां एक खुशी जाता की आमी एसटी समाजाक 4 सीट रिजर्व जाता तशेंच प्रकारचे एक 10 ते 12 सीट हे ओबीसी खातीर रिजर्व आसपाक जाय जेणे करून तांचे मुखार जे लोकांचे कल्याण करपाचें डेव्हलपमेंट जो आसा तितूंतल्यान जावंक शकतलो आमी बाबा दीपक ढवळीकर आयल्यात ते पक्षाचे मगो पक्षाचे अध्यक्ष आसा म्हाका खात्री आसा की आमचो जो कितें एक आमी कितें थारायलां त्या कार्याक तांचो हातभार लागतलो आनी कार्य आमचें जें आसा तें सिद्धीक वतलें अशें सगळ्या भंडारी समाजाक ओबीसीचें परत एकदां सर्वे जावची आनी तांकां ज्यो कितें सवलती जाय त्यो तांणी मागिल्ल्यो आसा आनी त्यो बऱ्यो करून मेळच्यो सारक्यो करून तेन्ना मोगो पक्षाचो अध्यक्ष येता निश्चितूच आमचो सपोर्ट तांकां आसतलो केंद्रीय समितीक हे तांचे जे मेमोरंडम आसा तें दवरून आमी फुडलें हें डिक्लेअर करतले